नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। 15 ऑगस्ट म्हणल्यार 7 नवे पुलांची कामां सुरू। सरकार उभे करता 570 कोटीचे रीण। मुख्यमंत्री म्हणटा एंट्री फीचेर केंद्राकडच्यान कसलेच पत्र मेळूंक ना। विषय व्हरतले प्रधानमंत्र्याकडेन। गोयन अनुसावन 61 दिसांची नुस्तेमारी बंदी। नुस्तेकारांनी विरोध केल्ल्यान 75 दिसांचे बंदीचो बेत 15शीन फाटी। बंदी जून जुलै 2 महिने। सवाय नुस्त्याची केंद्रां उगडपाचोय चल्ला अभ्यास। मडगांव पालिकेचे बायोमेट्रिक अटेंडन्साचो वाद मिटपाची चिन्ह नात। डीएमए बरोबर पालिका आणि कर्मचाऱ्यांचे बसकेन विषय अर्धवट। प्रशासकीय कर्मचारी अटेंडन्साक तयार। फिल्डावेल्यांचो विरोध। नारायण रेळेकार साखळेचो नगराध्यक्ष। 4 नगरसेवकांनी ऐन वेळार अर्ज घेतले फाटी। दयानंद बोरयेकार 6 आड 5 मतांनी उपनगराध्यक्ष। साखळे भाजपा, फोण्या मगोचो नगराध्यक्ष। आणि नौदळान दाबोळेच न्ही, गरज पडल्यार मोपाय वापरचो। गोंयकारांकूच लाव, रमाकांत खलपाचे वक्तव्य। मतां फोडून लोकसभा वेंचणुकेन फायदो घेवंक राजकीय फुडाऱ्यांनी काढला मोपा दाबोळेचो प्रस्न। खलपाची टिका। खबरो विस्तारान। 15 ऑगस्ट म्हणल्यार गोंयान 7 नवे पुलांची कामां सुरू जातली। मुळावे सुविधा उबारपा खातीर सरकार हुडको नाबार्डा सारकेले अर्थसंस्थांकडच्यान 570 कोटीचे रीण उबे करपाक सोदता अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हणला। तो मिडियाकडेन उलयतालो। महाराष्ट्र वा कर्नाटकान दूद वाडले म्हूण गोंयान वाडोवंक दिवचो ना अशें पर्रीकारान एके प्रस्नाक जाप दितना स्पश्ट केलें। एंट्री फीक हरकत घेवपी कसलेच पत्र केंद्रीय भूंय येरादारी मंत्रालयाकडच्यान अजून मेरेन सरकाराक मेळूंक ना। हो विशय प्रधानमंत्र्या मेरेन पावयतले अशें पर्रीकारान सांगलें। फुडल्या 4-5 दिसांनी टेंडर येतलें। बेती बुल हैज बीन अप्रूव्ड, तुयें कामुर्ली हैज बीन अप्रूव्ड, तो ग्रेड सेपरेटर केरी तिराकोल हैज बीन अप्रूव्ड, शिरोडा राशोल ते सगळे धरून साधारण 570 कोटी जातले। वर्क विल स्टार्ट ऑन 15th ऑगस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द ब्रिजीस। हांव तुका सांगता, हांव कसोच वाडोवपाक दिवचो ना, पण म्हजे कडेन गोवा डेरी येवन ना, त्यामुळे आय एम नॉट कॉमेंटिंग ऑन डेरी। They have not come to me, so I am not commenting on them. As far as I am concerned, I will not permit a single pie increase to anyone to increase the milk. So PWD incidentally I म्हणून ताका खबर ना, ताणें ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरीक म्हणून बरयला। ताजी येवनी ताका पयली ताका हो अधिकार बरोवपाचो कोणें दिलो हो पयलो क्वेश्चन कॅबिनेट सेक्रेटरीक वतलो। हू इज ही टू एंड वाय इज रिलीजिंग these letters to the CC marked person first before even state receiving the letter? I am questioning the propriety of the officer. I am going to raise this with Prime Minister and Cabinet Secretary. I have copy which I received from the media. I have marked to Transport Secretary to put up the file to me. I will personally write to Cabinet Secretary from since when IAS officers have been trained in politics. म्हाका अजून ऑफिशियली येवच ना म्हणून सांगता। म्हाका लेटरूच पावना। तुमच्या हाजेर तुका उत्तर दिता जे तुमी दिला कॉपी म्हाका पळय कोणे तरी मिडियान म्हाका दिली कॉपी ताजे वयल्यान हांव तुका सांगता। कालवी ब्रिज इनॉग्रेशन विल बी समवेअर अराउंड बिटवीन 20th जून एंड 30th जून। आमी एक डिसिजन घेवन तांकां अप्रुवल दिला की दे शूड शिफ्ट द ब्रिज बिकॉज ऑफ चॅनल फ्रॉम 120 क्लियरन्स टू 100 क्लियरन्स टू 120 क्लियरन्स। ऑस्पिशो आणि ऑजिलो आणि GMC इज नाव बींग हँडल्ड बाय GSIDC आणि आमी तिकडे कितें जाता PWDच्या प्रोसिजरान तांकां रिक्वायरमेंट हातून भयंकर मोठो प्रॉब्लेम जाता। सो वी हॅव स्टार्टेड डुईंग दॅट। वी आर अपॉइंटिंग कंसल्टंट। येस्टरडे कंसल्टंट हॅज बीन अप्रूव्ड। सो नाव कंसल्टंट वील फ्लोट टेंडर्स फॉर स्मॉल वर्क एंड गेट इट डन। उदकाचो बोवाळ मारता GMC। The problem with GMC is not water supply. The problem with GMC is there are many of the subordinate staff or maybe someone else, I don't know who, steals the tap and उदक मागीर भसा करून व्हांवत वता. So we are working on those, even those
गोंयान अनुसावन 61 दिसांची नुस्तेमारी बंदी आसतली. नुस्तेकाराबरोबर बसके उपरांत सरकारान हो निर्णय घेतलो. दर्यांतली नुस्तेमारी बंदी 45 दिसांवेल्यान 75 दिसां मेरेन वाडोवपाचो सरकाराचो यत्न आशिल्लो. पूण नुस्तेमारी संघटनांनी विरोध केल्ल्यान सरकाराक ही येवजण 15शीन फाटीं घेवची पडली. जून आनी जुलय अशी 2 म्हयने नुस्तेमारी बंदी आसतली. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे सवाय भाजयेच्या केंद्रा भशेन सवाय नुस्तें विकपाची केंद्रां सुरू करपाची येवजण सध्या करता. नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तानान प्रुडंटाक ही गजाल सांगली. Now the decision that we have taken with the Honorable CM and the Director, we have decided to have 61 days ban. That's from 1st June to 31st July. Earlier it was said that 75 days ban will be applicable. Why it has been decreased to 61 days? No, taking into consideration all the views from all the sections, we decided to reduce the ban to 61 days. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.